फातोर्डा हावसिंग बोर्ड वाठारात चल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणा उपरांत फुडले 2 दीस सुन्नी गुलिस्तान मशीद मोरबंद करपाचो आदेश उपसंचालक गणेश बर्वेन जारी केला। ह्या वाठारात शांतिकाय तिगोवन दवरपा खातीर ही कारवाय केल्या अशें प्रशासनान स्पश्ट केलां। पळयात पुराय बातमी। घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर अली कलंदर खान हाचेर चाकू हल्लो जाल्लो। उपरांत ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात ताका उपचारा वेळ मरण आयलें। फातोर्डा पुलिसांनी घडणूक वचून खुनाचो पंचनामो करून ह्या प्रकरणात अक्रम खान, उबेद मकंदार, आलम सय्यद आनी लतीफ सय्यद ह्या चारूय दुबावितांक अटक केले। जाल्यार सगळे दोशींक धरल्या उपरांतूच कूट ताब्यात घेतले अशें अलीच्या फॅमिलीन आनी थळाव्यांनी मागणी केली। मजगतीं ह्या वाठारात शांतिकाय तिगोवन दवरपा खातीर फुडले 2 दीस सुन्नी गुलिस्तान मशीद मोरबंद करपाचो आदेश उपसंचालक गणेश बर्वेन जारी केला। काल शुक्राराच्या नमाजानंतर सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर 2 ग्रुपांमदीं झगडी जाली आनी हातूंत भितर एकट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। एक मनशान ताजेर चाकू तोपिल्ल्या कारणान तो मेलो। ताजे नंतर पुलिसांनी रोखडी एक्शन घेवन 2 जण सस्पेक्टाक धरले आनी आतां पर्यंत पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली आसा। सो फातोर्डा पुलिसांनी ताजे नंतर कलेक्टराक एक रिपोर्ट केलो आनी ह्या रिपोर्टाक म्हणलें की हांगा पीस आनी हार्मनी मेंटेन करपाक जाय। ताका लागून हांगा आमकां सिच्युएशन खूब टेन्स आसा आनी ताजे नंतर कलेक्टर जो आसा ताणें आपल्या पावरा अंडर म्हणजे DNSच्या 163 सेक्शना अंडर हांगा 2 दिसां खातीर ही मशीद सील केल्ली आसा फॉर मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इन दीस एरिया। तर हाजी मुखारली जें कितें जावपाचें आसा तें ताजे नंतर सिच्युएशन पळोवन पुलिसाचो रिपोर्ट आनी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट घेवन ताजे नंतर हाजे मशिदीचे फुडले जे कारवाय आसा ती कलेक्टर घेतले अशें पुलीस कलेक्टरांतल्या सुत्रा कडल्यान मेळिल्लें आसा। पुलिसांनी आतां पर्यंत 4 जाणांक हातूंत भितर अटक केल्ली आसा, आनीकय कांय जाणांची धरपकड चालू आसा। अजून स्पश्ट आंकडो मेळना कितली जाणांक अटक जाल्ली आसली, पूण मुख्य जो आरोपी आशिल्लो जाका एटेम्प्ट टू म्हणजे मर्डर करपाचो मुख्य आरोपी आशिल्लो ताका ताणें अरेस्ट केल्लो आसा। त्याच बरोबर हावसिंग बोर्डाक कडेकोट पुलीस बंदोबस्त लायिल्लो आसा। IIBच्यो 2 प्लेटून हांगा दवरिल्ले आसा मशिदी सायडीक। त्याच बरोबर आरोपी जाका धरला मुख्य आरोपी आशिल्लो ताजे घरा कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दवरिल्लें आसा। पूर्ण सिच्युएशनाचें जेन्ना कशें आसा निवळटकीरच हाजे नंतर हाजे फुडलो ही मशीद उगडची काय ना हाचो निर्णय ऑथॉरिटी घेतले अशें सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। जर तरी मशीद कमिटीच्या मनशाक जर कितें काम आसा ऑफिसांक जाल्यार ताणें ड्यू परमिशन घेवनूच त्या ऑफिसाक एंटर करचें, म्हणजे कलेक्टरा कडल्यान परमिशन घेवनूच हें एंटर करचें अशें हे नोटिसी भितर म्हणचें आसा। ही नोटीस जी आसा ती डेप्युटी कलेक्टर गणेश बर्वे हांणी सायन केल्ली आसा। म्हणटकीर तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मार्केट।